तुझे मुख मुळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजरपणाची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुख मुळां पळोवंक आशेता तुझ्या हजरपणाची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पळोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सर्वोंदारा सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोगाच्यानो जेजू समोर आमी हांगासर आसा जेजू आमचो हर एकल्याचो मोग करता आमकां जेजून हांगासर आपोवन हाडला आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत जायतीं अजापां घडल्यांत घडोवन आसात 2000 वर्सां आदी ह्या संवसारी आयलो तोच जेजू ह्या उंड्या रोपी खरोच हजार आसा भावार्थान आमी जेजूक पात येता भावार्थान आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यारी धैर्यान सोसूंक तो जेजू आमकां बोल दिता म्हणलें आमचो भावार्थ ह्या जेजूक आमच्या इश्टाक आमच्या सोडवणदाराक आमच्या मोगाळ करण्या परत नमस्कार करून आमचो मान आनी गौरव जेजूक आमी पाठोवया मुझे अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मुझ्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय मुझ्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मुझ्या एकसुरपणान सांगा तूं दिता मुझ्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका
आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवोंडारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता कर्जा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता मोगळा जेजू हांगासर आज आयिल्ल्या आनी येवंक आसच्या समेस्त भक्तिकांचेर तुजे आशिर्वाद घाल हे घंटोभर आमी तुजे संगीत करचीत आसतना जे कितें तूं आमकां संदेश दिताय ते आमच्या जिवितांत जियोंक आनी ह्या मुखांतर सदांच तुका साक्ष जावन जियोंक तुजो मोग अनुभव करूंक आनी तोच मोग एकामेका सांगता वांटून घेवंक आमकां तुजे कृपेन बर त्रिएक देवाक नामांकन आमी गावया हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमस्कार करता हांव देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता जेजू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता ये पवित्रात्म्या तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वमी बसया. आमची दिस्ट उंड्या रुपयाच्या जेजू समकार आमी दवरया. मोगाच्यानो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जायतीं अजापां करता आनी आमचो हर एकल्यांचो तो अनुभव जावन आसा. त्या पासून आमी हांगासर आयल्या. जेजून आमचो हर एकल्यांचो मोग केला आनी निरंतर मोग करता. जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां, जावं पुरो आमच्या जिवितांत जायतीं दुखां आमच्या जिवितांत आयल्यान आमी रडल्या, तरी की उडास दवरया. ह्या सर्व मरिफात जेजू आमचो मोग करता. आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालया. आमकां हर एकल्यांक बरी भलायकी दिल्या. आज आमकां हांगासर येवन जेजूक अर्गां दिवचे भाग आमचो मेस्तांक फावो जाला. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जालां. जायत्या बेसांवांनी आमच्या कुटुंबांत भरल्यान दिसपडतो ग्रास आमकां फावो जाला. आमची भुरगीं बाळां बरें करून शिकतात. इवा जाणांक बरो फुडार फावो जाला. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबांत मलगाडीं आसात. आमकां तोवळ तोवळ तीच व्हड दितात. आमचें बरेंपण आशेतात. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्यात, जावं बरो सोलवणी आमी जोडल्या, निराशा आमकां आयल्या, आमच्या दोळ्यांत दुखां देंवल्यांत, तरी की जेजून आमकां सोंड घालूंक ना. जेजू आमकां धैर्य दिता. जेजू आमचे कश्ट धैर्यान फूड करूंक आमकां आदार दिता. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिणये पळयणार कोणूच आमकां समजनासलेल्या वेळार जेजू आमकां समजला. कोणूच आमकां आयकनासलेल्या वेळार जेजू आमचो ताळो आयकला. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. जेजून आमकां जायती बुजवण दिल्या. आमी जायते पातकां केल्यार जेजून आमकां सोंड घालूंक ना. आमी वायट संगतीचे गुलाम जाल्यार जेजून आमकां सोंड घालूंक ना. बदलाक जेजू आमचो सगळ्यांचो मोग करता. जेजूक आमी सक्कड जाय जाय. कोणी जेजू तो हांव न्हू पयस वचनाशें तस्सो आमकां राखून व्हरता. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिणये पळयणार जायत्या दोन आमकां तितवणी मेळ्ळ्या. आमचे बरेंपण ती आशेल्यांत. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां आयल्यान आमचो मोग केला. आमचे बरेंपण आशेल्यांत. ह्या पासून जेजूक आमी अर्गां दिवया. मोगाच्यानो जेजू विविध रुपांनी आमचें बरेंपण आशेता. दोळ सांगलेल्या प्रमाणे जावं पुरो कश्ट येतात, जावं पुरो बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां, ह्या सर्वा मदें जेजू आमकां सोंड घालना. जेजू आमचो हर एकल्यांचो मोग करता. देखून आमी पळयता गोवळी 99 बकऱ्यांक सोडून सुकोन गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान वता. म्हणजे ह्या मारिफात जेजू आमकां सांगूंक आशेता की हर एकली ताका मोगाची. कितलोय तो खोटो जावं, कितलेंय तें वायट आसूं, पूण जेजूक आमी हर एकली मोलादीक. आमच्या दृश्टेन जो कोण आमकां वायट करता, जो कोण आमकां अन्याय करता, तसल्यांक आमी वायट मागता. पूण जेजू तशें न्ही. हर एकल्यांक बरेंच मागता. हर एकल्यान ताच्या गोपांत आसा जाय म्हण आशेता. देखून आमी हांगासर आयिल्लीं जेजूक मोगाची. आमी हर एकली ताच्या दृश्टेन मोलादीक. आमचें जिवीत कशेंय आसूं, खंयच्या रितीन आमी जियेल्या जावं पुरो, पूण जेजूच्या दृश्टेंत आमी हर एकले मोलादीक.
ते देखून जेजूक आमी अर्घां दिवया. दोळे आमी धांपया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें बरेंपण जालां. एक घडीभर आमी नियाळ करया. मौनपणी जेजूक आमी अर्घां दिवया. जेजून केल्लें सर्व बरेंपण नियाळन आमी अर्घां गीत गावया. सर आमी उबी रावया. सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन मोचे उपकार तुझो भावड भरला बोडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा सगी दळबा सांडून संसरा कायलो देखून अर्घां तुका सोमिया कुर्सार मरून आमची सळवण केली देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन माझे उपकार तुझो भावडो बोला बोडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुझे भिडार केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुझो भावड भरला बोडा आनंदा अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या मोच्या काळजा. सर आमी बसया. मोगाच्यानो जेजूक आमी अर्घां दिलीं पूण आमी हर एकले मनशा सैमाचे आमी सुकोवन पडटा. जेजूतान आमी जायते फावटी पयस गेल्या. जेजू विरोध आमी गेल्या. एक घडीभर आमी नियाळ करया. खंयसर आमी सुकोवन पडल्या. कसलें उणेपण आमचें थंय आसा. एक घडीभर आमी नियाळ करया. आज म्हज्या कुटुंबांत हांव कसो आसा. कुटुंबांत जियेत आसतना सोडधोड हांव जियेतांगी. सोंसणीकायेन हांव जियेतांगी. एकामेकाचें हांव बरेंपण आशेतांगी. म्हज्या मतींत कसलीं चिंतनां येतात.
हांव पहिल्या विशयान कितलें बरें उलयतां, पहिल्या विशयान कितलें हांव वायट उलयतां. म्हज्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरतात. इकडे बरं आमी नियाळ करया. आज कोणा लागीं म्हजो संबंद बरो ना. रागाची फारीकपणाच्या चिंतपान हांव जियोन आसांगी वा बोगसणाच्या स्पिरीत हांव जियोन आसा. म्हाका अन्याय केल्ल्यांक, म्हजें नांव पाड केल्ल्यांक, म्हाका विरोध रावल्ल्यांक हांव बरें मागूंक शकलांगी वा तांकां हांव वायट मागतें आसा. वा म्हज्या जिणयेपणार हांवें कोणाक अन्याय केला, कोणाक हांवें लुकसाण केलां, कोणाचें गुटान हांवें नांव पाड केलां. एक घडी भर आमी नियाळ करया. आज ल्हानशा कारणा पासत हांव झगडोन आसांगी. ल्हानशा एका उतरां पासत हांव झगडोन आसांगी. ताणी म्हाका अशें म्हळें वा तशें म्हळें, ती कोण म्हाका सांगूंक असल्या चिंतपान हांव जियेतें आसांगी. कसल्या वायट संगतीचे आमी गुलाम जाल्या. आमाल पिवण्याक आमी बली जाल्यांगी. वायट पिंतुरां वा वायट करणे आमी लब्ध जाल्यांगी. एक घडी भर आमी नियाळ करया. कसलें खोटेंपण म्हजें तें आसा. कितलें वायट म्हजें तें आसा. भायल्या देखीक हांव बरो दिसता तरी म्हजें अंतस्करण स्वार्थन मोसरान भरलांगी. पेल्याची हांवें कुडी काडल्यात की पेल्याचें हांवें नांव पाड केलांगी. जाग्या खातीर हांव झगडटांगी. वाट्या पासत हांव झगडलांगी. आमचे जिणयेचें उणेंपण आमी हरी एकलीं जाणां आसा. मौनपणी आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया. तो जेजू क्रिस्त आमकां परत नवें जिवीत जियोंक आदार दिता. जर आमी उक्त्या मनान जेजूक लागचें आमी बगसाणें मागता, खंडी जावन जेजू आमकां बक्षिता. पूण आमकां बरें मन आसूंक जाय. मौनपणी आमी नियाळ करया. खंयसर हांव सुकोन पडून आसा. जेजू लागचें बगसाणें मागून एक गीत आमी गावया. कष्टा वेळा
दोळ्यांनी बोरता तुका दुखांनी सुख रस्तलो तोच सांबाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोरता तुका दुखांनी सुख रस्तलो तोच सांबाळता सदा चंचल जायना कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पोरया लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पोरया लागींच हांव तुज्या संपडातना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताळेत संपडातना अंकरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पोरया लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पोरया लागींच हांव तुज्या सर आमी उबी रावया देवाचे उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांनीत फेस्तां करून गम्मत मारतालो ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवांनी भरलोलो एकलो भिकारी येवन पडतालो ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तोंड पडलेले उंड्या कुटक्या जाल्यार खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो पाताळी वळवळ्यामध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीनीस बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें अब्राहम बापा
म्हजी बीर मोतचींत हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळतां. लाजरान आपल्या बोटाची ते मेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंड करीचे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें, तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें असो उडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचूंक जायना, आनी तशेंच तुमचे कुशीक आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तोळ क्रिस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा पुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयचे आनी प्रावादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तोळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयचेक आनी प्रावाद्यांक ते आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमनचे नात. देवाचे उतर हे सर आमी बसया. मोगाच्यानो हे वाजलाचे वासप आमी हर एकल्यांनी जायते फावटी आयकलां. प्रस्तुत आमच्या समाजान पळयल्यार जायती ग्रेस्तकाय आसा. आमी पळयता जायती बरीं बरीं हॉटेलां आयल्यांत, रेस्टॉरंट, 3 स्टार हॉटेल्स, 5 स्टार, 7 स्टार हॉटेल आमी पळयता. थोडी जाणां आमी गेले हांव जावंक पुरो. आनी आमी पळयता जायत्या आंगडींनी जायतीं खाणां दिसान दीस जावची. आनी जायतो लोक खाण जेवण सेवता बरेंच. पूण जायते विभाड जावचें आमकां पळोवंक मेळटा. एका कुशीन जायतें खाण आसा आनी जायतो विभाड जाता. पूण आनी एका कुशीन एक बऱ्या खाणा पासत कश्टोवची वा बरें खाणा पासत आशेवची आमच्या मतगात आसात. जायतें खाण आसा पूण पाड जाता, विभाड करतात. जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत घरांत विभाड करचे आमी पळयता, वा हॉटेलांनी पळयता जायते विभाड जाता. पूण आनी एका कुशीन बरें खाण मेळच्या पासत आशेवची भुरगीं आसात, वडिलां आसात. आज आमच्या वाटेर वता आसतना जायती वस्त्रांची आंगडी आमकां पळोवंक मेळटात. जावं पळय तुमी कोडयाळ वसा, उडपी वसा, वा चडीत शॉपां आसलेल्या कडेन गेल्ल्या वेळार जायते आमकां वस्त्रांची आंगडां पळोवंक मेळटात. मेळटा आनी वस्त्रांची आंगडी आसात. आनीक जायती वस्त्रां आज आमी खाण घेता. आमच्या काबाडांनी 2-3 काबाडांनी वस्त्रां आसात. एका कुशीन विभाड. जावं पुरो आमी वर्साक एक मात्र न्हेसले हांव जावं पुरो, वा न्हेसोंक ना जावं पुरो, तशें तासा जावंक पुरो. पूण आनी एका कुशीन एक बरें नेसाण न्हेसोंक आशेवचो लोकय आसा. एका कुशीन बुद्वंतकाय ना जाल्यार पयशाच्या बळान ओडोडल्या इन्स्टिट्युशनाक वचून शिकचीं आसात पयशे दिवन. पूण आनी एका कुशीन जायती बुद्वंतकाय आसा जाल्यार शिकोवंक जायते तांक नासतना कश्टोवची आमकां पळोवंक मेळटात. मोगाच्यानो अशें आमी लांबस पट्टी करी येता. एका कुशीन ग्रेस्तकाय, पूण आनी एका कुशीन जायती दुबळीकाय. मोगाच्यानो आयच्या वाचल्या वाचपाचेर आमी नदर घाल्यार
हिंसा आमकां पळोवंक मेळटा. ग्रेस्त मनीस आनी दुबळो लाजार्स. ग्रेस्त मनशा विशयान सांगलें जाल्यार थंयसर आमकां तो कसो ग्रेस्त जालो म्हणलें सांगूं ना. पूण तो ग्रेस्त मनीस तो कांय पाड व्यक्ती न्ही, तो हांकारी न्ही, तो रागार जावं ना. आमी पळयता लाजारस ताच्या पांयां पडून काण विचारता आसतना ताणें खोटो मान ताका धाडूं ना, ताका पयस करूं ना. तो तितलो पाड न्ही, पूण बरें करूंक तो चलवालो. थंयसर आसलेल्या लाजारस ताच्याच बरीस म्हूण चिंतोंक तो चलवालो. ताणें चिंतलें लाजार एक मनजात वा एक सादो एक ताका दिना जाल्यार जाता, परवा ना. आपणा लागीं इतलें आसा पूण आनी एकल्या लागीं वांटून घेवचें बरें मन ताका येवना. दुसऱ्यान आमी पळयता तो दुबळो लाजारस. तो थंयसर ग्रेस्त मनशाच्या घरा वेता आनी तो मागता. ताका त्राण ना. आमी पळयता सुवातेंत आयकता सुणी लेगून ताची रुवां लेवतली, म्हणजे ताका उठोवन वचोंक सयत त्राण ना. एका कुशीन दुबळीकाय, एका कुशीन ग्रेस्तकाय. दुसऱ्यान आमकां पळोवंक मेळचे त्या सुवातेंत वांजेलांत दोन जागे, एक वो संवसार आनी एक संवसारा उपरांतलो जागो. थंयसरी दोन जाग्यात सर्ग आनी यमकोण. ह्या संवसारांत आमी पळयता ग्रेस्त मनीस कुशालकायेन जियेलो, पूण उपरांतल्या संवसारांत आमी पळयता देवदूतांनी ताका व्हरून थंयसर सर्गीच्या जेवणाक आब्रामासोवें बसयलें म्हणलें आमकां थंयसर सांगून दिता. तिसऱ्यान मोगाच्यानो ह्या सुवाते मार्फत आमकां मेळचें संदेश दोन रितीचीं पातकां. एक कळीत आसून आमी करचें पातक, जाणा आसून आमी करचीं पातक, आनी एक बरें आमी सोडचें, बरें करूंक आमी विसारचें. आमी जाणा आसा जायते फावटी आमी कळीत आसून जायतीं पातकां करता. आमकां कळीत आसा ती सूख म्हणून तरीके आमी करता. आमकां कळीत आसा आमी वायट उलोवंक नजो म्हणून तरीके हांव वायट उलयतां. म्हाका कळीत आसा हांवें खबरो करूं नजो म्हणून तरीके हांव खबरो करता. म्हाका कळीत आसा हांवें हेरांचें नांव पाड करूंक नजो म्हणून तरीके हांव नांव पाड करता. म्हाका कळीत आसा हांवें वायट संगतीचे गुलाम जावं नजो म्हणून तरीके हांव वायट संगतीचो गुलाम जाता. हें हांवें कळीत आसून करचीं पातकां. पूण आनी एक आसा बरें करनासतना रावचें. हांव पातकी म्हणल्यार मागण्यांत आमी म्हणटा बरें आदार नासतना केल्ल्या पातकांक आमी बगसाणें मागता. हांगासर कितें जाता, त्या ग्रेस्त मनशान कांय वायट करूंक ना, कितेंच वायट करूंक ना त्या लाजारसाक, पूण बरें करूंक तो चलवालो, बरें करूंक चलवालो. आज आमी हर एकलीं पेल्याक वायट करचें ना, पूण बरें करूंक आमी जायते फावटी चलवता. आमकां सुवातेंत आमकां जायते कडेन वांजेलांत आमकां जायते कडेन आयकोंक मेळटा बरें करनासतना रावलेली व्यक्ती. बऱ्या समार्याघराची ओपार आमी हर एकल्यांनी आयकल्या. थंयसर आमी पळयता लेवीत याजक हर एकले थंयसर पाशार जाले. तो समार्याघराक एकल्यान थंयसर मान उडयलो आनी त्या वेळार जायते जाण पाशार जाले, एकलो व्यक्ती, पूण कोणीय ताची पर्वा करूंक ना. आनी त्या व्यक्तीनी कोण जर पाशार जाले तांणी वायट करूं ना त्या व्यक्तीक, पूण बरें करूंक ते चलवाले. मी पळयता जेजून थंयसर 10 कोडकारांक बरें केलें, पूण एकलो मात्र फाटीं आयलो आनी देवाक अर्घां दिवंक लागलो. उरले 9 जाण खंय आसात म्हणालो. म्हणजे बरें करूंक म्हणजे अर्घां दिवंक ते चलवाले. ते एक साकरांची ओपार आमी आयकल्या. तातूंत एकलो साकर ताणें कितेंच धनियाक वायट करूंक ना, दिल्लें संगत ताणें पूर्ण दवरली, पूण बरें करूंक तो चलवालो. ग्रेस्त तरणाट्या भशेन आमी आयकलां तो जेजू लागीं येता. सासणीक जिवी जडूंक आमी कितें करी जाय, ताणें कितें वायट करूंक ना,
पूण जेजून निमाणें सांगलें जे कितें तुज्या लागीं आसा वोस वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी ह्या वेळार तो बरें करूंक चलवालो. मोगाच्यानो आमच्या जिणये पळयणार आमी पेल्याक वायट करचें ना. आमचें तें बरें म्हूण आसा पूण बरें करूंक जायते पुटी आमी चलवता. कशें तो ग्रेस्त मनीस बरें करूंक चलवालो की आज हांव आनी तुमी बरें करूंक चलवाल्या. वायट आमी आदारचें ना. आमचें तें बरें जिवीत आमी जियोंक पुरो. तो ग्रेस्त तरणाटो ताणें सकळ उपादेश पाळिल्ले. कितेंच वायट करूंक नातलें पूण बरें करूंक चलवालो. आज जस्ट वैयक्तीक जिवितांत आमी हर एकली नदर घालया. आज आमी बरें करूंक आसता आसतना बरें केलां गी आमी चलोवन पडल्या. पळोवन पळयनातल्या बरी आमी गेल्या गी. सेवा करचे अवकाश मेळटा आसतना सेवा केल्या गी वा दोळे धांपल्यात गी. पेलो कश्टात आसतना हांव बिरमोत पावलां गी आनी ताका कांय इल्ली कुमो केल्या गी वा म्हजो संवसार म्हणल्या भशेन हांव जियोंक शकलां. हांव आनी म्हजो संवसार म्हाका पेल्याची गरज ना वा परवा ना असल्या मनोभावांत हांव जियेलां गी. वा फकत म्हजें मात्र बरेंपण हांव आशेलां गी. मोगाच्यानो आमी हर एकल्यांनी बरें करूंक आसा. जेन्ना आमी बरें करता आमच्या मोतीक समाधान आसा. जेन्ना आमी बरें उलयता आमच्या मोतीक समाधान मेळटा. जेन्ना आमच्या मोतीन हर एक फावटी वायटच गुंता वायट आमी उलयता आनी एकल्या विशयान वायट आमी सांगता वायट करून आदारता एका रितीच्या ना समाधानांत आमी जियेता. समाधान ना बदलाक बेजाराय. पूण आमी बरें करता आसतना आमकां मेळची तृप्ती ती भोव वर्ती. तेदे करून मोगाळ भावा भयणीनो एक पर आमी दोळे धांपया आनी आमी खंयसर बरें करूंक आमी चलवाल्या गी म्हणलें नियाळ करया. म्हज्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां आयल्यान गी. बरी करणी हांवें आदारल्या गी. पेल्याच्या गरजांक हांव पावलां गी. पेल्या विशयान बरें हांव चिंतलां गी. आज ह्या उतरां मारिफात जेजू आमकां कितें संदेश दिता आमी नियाळ करया. जेजूचो ताळो आमी आयकवया. आज म्हाका आनी तुमकां आमच्या वैयक्तीक जिविताक लागून येता आसतना आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर आमी नदर घालता आसतना जेजू आमकां कितें संदेश दिता आमी आयकवया. मौनपणी आमी म्हणया उलय सोम्या आयकता तुजो साकोर. जर आमी जेजूचो ताळो आयकला खंडी जावन जेजून आमकां संदेश दिला आनी होच संदेश आमी जिये जाय. आनी हे जियेल्या वेळार मात्र आमच्या जिवितांत खरो संतोष आनी समाधान आमी जोडतल्या मात्र न्ही जेजूची दराळ आशिर्वादांय आमी जोडूंक पावतल्या. ह्या वक्ता आमी गावया जेजू तुजी उतरां काळजाचो संतोष.
जेजू तुझी पुत्रा काळजाचो संतोष जेजू तुझी पुत्रा दोळ्याचो उस्वास जेजू तुझी पुत्रा जियेचो उस्वास जेजू तुझी पुत्रा जेजू तुझी पुत्रा भुकेल्यांक जेवण जेजू तुझी पुत्रा मेलेल्यांक जिवीत जेजू तुझी पुत्रा रडतेल्यांक बसोन जेजू तुझी पुत्रा अपराध्यांक माफी जेजू तुझी पुत्रा गुलामांक सुटका जर जेजूच्या उतराचेर आमचो विश्वास आसा जर जेजूच्या उतरांचेर आमकां भावार्थ आसा जिवितांत खंडी जावन आजाप करतात जर जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता जिवितांत जायतीं आजापां करतात आजाप म्हणटा आसतना फकत आमचे तेसावां वा कुडीच्यो गरजो आमी तिरसोवचो न्ही आजापा म्हणजे जिवितांत जावं पुरो समाधान जावं पुरो खरो संतोष तो जेजू मात्र आमकां दिवंक शकता देखून दांस जेजूच्या उतरां वयर आमची जिवीत बांदून हाडूंक आमी सदांच पेसाडया सो आमी दिमी घालया जेजू लागीं आमी मागया कोणाक जाता ताणें दिमी घालचें आनी जेजू लागीं आमी मागया आमी आमचेच पासून आमचे थंय बरें मौन रस म्हूण आमी मागया आमची चिंता आप नोवें जावं दी आमची जिणी नोवी जावं दी वायट संगीतान आमी पयस सरून आमी मागया पयल्या विशयान जर हांव कुडी घालता तांचें नांव पाठ करता जाल्यार तस जाल्यार संगीतान पयस रावंक आमी जेजू लागीं मागया म्हज्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां येना जाल्यार आज तोंड सदांच बरें उलोवंक जेजू तावन कृपा मागया पयल्या विशयान बरें उलोवंक विशेश जावन जो कोणा लागीं म्हजो संबंद बरो ना तांच्या पासून आमी मागया तांकां आमी बरें मागया बरें मागल्यांत आमी जायतें जोडटा जावं पुरो पेल्यान म्हाका जायतें दूख येयलां म्हज्या दोळ्यांत दुखां हाडल्यांत म्हजी जिणी पाड केल्या तरी की तांकां आमी बरें मागया तांच्या जिवितांत बरें जावं दी म्हणून आमी मागया जो कोणाक हांवें अन्याय केला जो कोणाक हांवें दूख येयलां जो कोणाचें हांवें नांव पाड केलां तांचे पासून आमी मागया तांकां आमी बरें मागया हर एकल्याक आमी बरें मागया कशें जेजून हर एकल्यांचो मोग केलो गे
आसतना हांव हर एकल्यांचो मोग करता. कोण कसो आसूं दी हांव मोग करता. म्हजी दिश्ट हांव कुर्सले जेजूचेर दवरता आनी हांव पेल्याचो मोग करता. असलो मनोभाव म्हजे थंय उदोवन दी म्हणून आमी मागया. म्हजे थंय आसलें वायट, म्हजे थंय आसलें मोसराचें स्वार्थाचें चिंताप पयस सरूंक आमी मागया. म्हज्या चिंतपणाचें राग, मोसोर, स्वार्थ, हगे, फारीकपणाची चिंतना ही सर्व पयस करूंक जेजू लागीं मागया. एक मोवाळ काळीज म्हजे थंय रसून दी देवा म्हूण मागया. म्हजे थंय आसलें फातराचें काळीज पयस सरून दी. एक मोगाचें काळीज म्हजे थंय रस म्हूण मागया. जर हांव वायट संगतीचो गुलाम जाला जाल्यार हे सर्व संगतींतल्यान पयस सरूंक जेजू लागीं आमी मागया. जर म्हजो कुटुंबान संबंध बरो ना जाल्यार आज वचून हांव परत बरो जावंक हांवें बगसून जियोंक जेजूचे कृपा आमी मागया. एक मोगाचें काळीज, एक निस्वार्थी काळीज, एक कालतें काळीज, सेवेचें काळीज म्हजे थंय रस देवा म्हूण आमी मागया. मागया आमच्या कुटुंबादारां पासत जायतीं आमचो ती मोग करतात, म्हणजे बरेपणां अशें येतात. सकट कुटुंबादारांचो आमी उडास काडया, तांच्या पासत आमी मागया. ल्हानां आसात, व्हडां आसात, मालगाडी आसात, हर एकल्यांक बरी भलायकी, मोतीक समाधान, विज्ञान वरांतले राग देवा म्हूण आमी मागया. दिसपरतो ग्रास दी देवा म्हूण आमी मागया. आज जायतीं जाणां विविध रितींनी कश्ट जातात. जावं पुरो आर्थीक रितीन, जावं पुरो भलायकी बरी नासतना, जावं पुरो संबंध पाड जावन विविध रितींनी कश्ट जातात. ह्या सर्व आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया. आज जायते जाण तांचे कश्ट हेरांक सांगूंक जायनासतना आपल्या मनांतच रडची, आपल्या मनांतच दोवन काणगोवची, दुकान देवची जायते जाण आमच्या मदगात आसात. तांच्या पासून आमी मागया. जो कोण वायट संगतीचे गुलाम जाल्यात तांच्या पासून आमी मागया. मोगाच्यानो जेजू आमचो हर एकल्यांचो मोग करता. येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे जेजूक आमी हर एकली मोला दीक, पूण आमचे ते आमी बरें मन रसया, बरें काळीज आमी रसया. तो जेजू क्रिस्त आमकां सोण घालना. मोगाळा जेजू, तुज्या मोगान आमी हांगासर हजर आसा. तुजो मोग आमी अनुभव करता. तुज्या कुशे प्रमाणे जियोंक आमी जायते बडी प्रयत्न केला, पूण जायते बडी आमी चुकोवन पडल्या. जेजू, कसो तुवें आमचो मोग केलोय, आमी हर एकल्यांचो मोग करूंक, हर एकल्यांच्या गरजांक पावोवंक
तुजेर आमची दिश्ट दवरूंक आनी ह्या मुखांतर सदांच तुका विश्वासी रावोंक आनी तुवें दिवचें इनाम सर्गीचें राज जोडूंक आमकां तुजे कृपेन बर. घावया हे देवाडा सक्रामेंत. Sakramenta Sasanaman करूया पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधारल्या सर्वोन्मेचा असद्विश्वा भावार्थाची बोल दिव्या जशी बापा तशी पुता उल्हासानी स्तुतीचा पूर्वी महिमा ससना ससना एका स्थळार हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता सहसमी नावार्ता. प्रार्थूया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना